सुरवातेक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक A13. एकलोच आमचो सोमी. Eklos amco somi, eklos amco baba, eklos amco bodis, eklos amco deba, poidat me avormi, shanti chaban pasa, sogli eklos amca, amka aponalya, ekunami gaitam, eklos amco somi, eklos amco baba, eklos amco bodis, eklos amco deba. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज साद्या कालाचो 17वो आयतार आनी पवित्र सभा हो आयतार शापाय शामायचो आनी जाणट्यांचो दीस म्हूण पाळटा. पाप फ्रांसिस्कान ह्या दिसाक स्तोत्राच्या पुस्तकांतली वळ घेवन विशय विचून काडला. म्हातारे पिरायेक लेगून ते फळां दितले. जाणट्यांक आनी शापाय शामायक समाज कोनशाक मारूंक सोदता, पूण ती सदांच फलादीक आनी समाजान तांच्यान जायतें करूंक जाता. हें सगल्यांनी मानून घेवन तांकां सगलो मान दिवंक आयचो हो खेरीत दीस थारायल्लो आसा. देखून शुभ वर्तमानाचेर आदारून आयच्या सेवाधर्मीक विशय असो काडला. मागणें करूंक आमकां शिकय. शापाय शामाय आनी जाणटीं आमकां मागण्याचे नमुने आनी ती आपल्या कालत्या जिविता वरवीं देवाचें राज आमचे मोदें हाजीर करतात. तर हे दिनवासनेचे भेटेंत तांच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया आनी संतोसाच्या उमाळ्यांनी सगलीं आमी वांटो घेवया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. आजचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना आमी सगलीं देवा मुखार किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगळे आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या सगळ्यांक विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच संकवार मारी सगळ्यांक देतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Som
Jesu Christa, Babaच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूट तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमची मागणी ऐकून घे. महिमा देवा, स्वर्गी आणि शक्ती ताच्या इष्टा संसारी, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाचे मोहिमेचे जेजू ख्रिस्ता, एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. महिमा देवा, स्वर्गी आणि शक्ती ताच्या इष्टा संसारी. प्रार्थना. आजचे बलिदान देवाक दिन वाचून बेडिता जेनिफर डिसूजा तांचे बसत ते बेटेन आमी मागता. तशेंच मागता आयज आपलो वाडदीस समारंभ तांचे खातीर सबीना फेर्नांडीस, स्कायला डिसूजा, फातिमा फेर्नांडीस, आंजेलिन डिक्रुना, मिगेल डिसूजा, वेलंकिनी डिसूजा, लॉसन फेर्नांडीस आनी रॉजर फेर्नांडीस. देवान तांचे सगळ्यांचेर कितें आशिर्वाद घालूंक हे बेठेन आमी मागता. देवा तुजेर पातयेंतल्यान तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांचतावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतेल्या देण्याचेर दवरच्या. सरतेल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्मेची एकपणांची येतान रात चलिता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान म्हणलें, सोदोमाचेर आनी गमोराचेर आड बोबाट जाता ती वो व्हड, तांचे पातक भोव व्हड. तांचे विरुद्ध मोजेशी इतली बोब पावल्या की ताणें खरेंच तें सगलें केलां वो ना तें पळोवंक हांव सोकला देंवतलो. हाची खबर हांवें घेवकूच जाय. ते दादले थंय थावन सोदोमाचे वाटेन गेले, पूण अब्राहम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. ताचे बोगलेक वचून ताणें म्हणलें, खोट्या बरोबर प्रमाणीक मनशेचोय तूं खरेंच इबाड कोत्तलोय. शारांत घडये 50 प्रमाणीक मनशां आसतीत, खरेंच हांचे तूं निसंटन कोत्तलोय. ह्या शारांत आसलोल्या 50 मनशांक लागून तें शार तूं वाटोवचो नाय. खोट्या बरोबर प्रमाणीक मनशाचोय जीव काडशी जाल्यार प्रमाणिकाक आनी खोट्याक एकेच तरेन वागयताय. असली वस्त तुज्यान करूंक जायच ना. अशें करूंक चिंतूकूच नाका. आख्खे पृथ्वीचो नितीदार नीत करचो ना. सर्वेस्परान म्हणलें, सदोमा भितर 50 प्रमाणीक मनशां म्हाका मेळ्ळ्यार तांचे खातीर हांव सगल्या गांवांक बक्षितलो. अब्राहमान जबाब दिलो, हांव दूल आनी गोबोर जावनूय सर्वेस्परा मुखार अशें उलोवंक फुडें सरतां. घडये 50 5 जाणां उणी आसतीत. 5 जाणांक लागून आख्ख्या शाराचें तूं निसंटन कोत्तलोय. ताणें म्हणलें, ना, थंय 45 प्रमाणीक मनशां मेळ्ळ्यार हांव तांचें निसंटन करचो ना. अब्राहमान आनीक एक पावट म्हणलें, घडयेक तुका 40च मेळटीत. सर्वेस्परान म्हणलें,
ह्या 40 खातीर हांव निसंटोन करचो ना. अब्राहमान म्हणलें, हांव आनिकूय उलयन जाल्यार म्हज्या दोनयांक वायट दिसचें ना म्हूण पातयेता. थंय घडयेक 30 आसतीत. ताणें म्हणलें, ह्या 30 खातीर हांव निसंटोन करचो ना. अब्राहमान म्हणलें, सर्वेस्परा लागीं आनीक उलोवंक हांव फुडें सरतां. थंय घडयेक 20 आसतीत. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ह्या 20 खातीर हांव तांचें निसंटोन करचो ना. अब्राहमान म्हणलें, हांव आनीक एकूच पावट उलयन जाल्यार म्हज्या दोनयांक वायट दिसचें ना म्हूण म्हाका बरवासो आसा. घडयेक थंय 10 आसतीत. सर्वेस्परान म्हणलें, ह्या 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसंटोन करचो ना. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें सायबा. सगलीं म्हणुया, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें सायबा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा, सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. जबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें सायबा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगता परस व्हरतें तुजें नांव, आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोठ केलें. म्हाका दिरान बोल्लय. जबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें सायबा. सगल्यावून श्रेश्ठ सर्वेस्पर तरी तो खालत्यांक पळयता, पूण गर्वान भरलोल्यांक तो उळकून पयस दवरता. म्हाका कोश्टा दुखी मदें भोवूंक पडल्यार लेगून तूं म्हजो जीव सांबाळटाय आनी म्हजे दुस्मान जळटात. जबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें सायबा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. म्हजो मूख सर्वेस्परा सासणांक बाळटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें सायबा. भाग्योंत पावलून कॉलस्कारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बरोबर निकी पिली, आनी त्याच बरोबर ताचे सवें तुमकां पुनर्जीवन केली. कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केलो, ते देवाचे पदवेचेर तुमी भावार्थ दवरलो. तुमच्या अपराधाक लागून आनी सुनोद करूंक नासलोले कुडी पासत तुमी मेली, पूण आतां ताणें तुमकां ताचे बरोबर पुनर्जीवन केल्यान आनी सगळीं आमचीं पातकां भोगशिल्ल्यान. सुमूर्ती प्रमाणें आमचेर आड आसलें तें रिणाचें लेखपत ताणें काडून उडयलें आनी कुर्सार किलावन तें नास केलें. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporam soy, Sorvesporam soy, Sorvesporam soy, Sorvesporam soy. देवान तुमकां आपली आपणायल्लीं भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. Sorvesporam soy, Sorvesporam
sporak soy soy. Sorbe sporak soy soy. Sorbe sporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयले उपरांत ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जोवान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तशें तुवें आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बाबा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपट्टो गिराज दिसाच्या दिसा आमकां दी आनी आमचीं पातकां बोगोस, कित्याक आमच्या रिणांत आसल्या सगल्यांक आमी बक्षिता आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात आनी तो मोदयांनीर तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उसने दी. म्हजो एक इश्ट वाटेर आसतना पावन सोल्ला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी तो भितर थावन अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दाराक खिडी घाली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगता, तो मनीस इश्टाकुटीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे खोरांदायक लागून ताका गरज ते काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगता, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटलें आनी दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोण मासली मागत जाल्यार तो ताका मासलेचे स्वातेर स्वरूप काडून दीत, असलो तुमचे मदें कोण आसा जायत. वतांती मागीत जाल्यार तो ताका बिचू काडून दीत. तुमी वायटो बी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणात जाल्यार त्या परस ओदीक तुमचो स्वर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मिसिसिपी रिवर्स हातूंतल्यान एकूय स्टीम बोट पासार जाताली आनी बोट वेता तिपलो ऑन द बँक्स ऑफ द रिवर थोडीक रावून एक ल्हान भुरगो खंय हात हालयतालो आनी व्हडल्यान खंय बोब मारतालो आनी बोटीक आपयतालो. आनी भुरगो जायतो वेळ असो करीत खंय आसलो, हात हालयत आसलो आनीक बोब मारून एके भाशेन बोटीक आपयतालो, थोडीक आपयतालो. आनी त्या कडेन पासा जातालो एकल्या मनशान खंय म्हणलें त्या भुरग्याक पळयलो, आ बाबा तूं कितें कोत्ताय, कसलीं बेशेपणां कोत्ताय, ती बोट कितली भितर आसा.
आनी ताचो कॅप्टन वळी ती चलयता तो खूब बिजी आसा तुजो आवाज आयकूंक तुजे हात पळोवंक ताका खंय वेळ आसतलो ही बोट चलयता तो कॅप्टन ताच्या वावरान गुल आसतलो बिजी आसतलो आनी म्हणसर उलयता आसतना ती बोट गुंठा पोतता आनी तोडीक येवंक वाटेक लागता तोडीक येवंक उडो करता आनी तेन्ना हो ल्हानसो पुरो भुरगो खंय एका आस्थे मुखामळ करून ह्या मनशाक जाणें ताका सांगलेलें ताका फुडें खंय म्हणटा ही बोट चलयता तो कॅप्टन म्हजो भाय म्हजो डॅडी बाबण्यानो कितें आमकां आतून करता काय ह्या भुरग्याक भाशेन जे कितें मागले आतलेलो तो जाण आसलो म्हजो बापूय म्हाका पळयतलो आनी म्हजें आयकतलो आनीक कितें ही बोट तोडीक येता ती आमी पळयता सो बुडी बाबनो आयज दुसरीच कितें आमी आयच्या ह्या वाचपांतल्यान आमी उलयता आयच्या शिव वर्तमानान शिसांनी जेजूक मागणी करता तो पळयलो आनी ताणें ताका म्हणलें सायबा आमकां मागणी करूंक शिकय आनीक जेजू तांकां हे मागणें शिकयता कितें मागणें हे मागण्यांतल्यान कितें दाखयताय ताणी हें सोंपें मागणें ताणी कितें मागचें आनी कशें मागचें हेंच प्रार्थना करून जेजू हे शिसांक हें मागणें शिकयता बाबड्यानो मागणें म्हळ्यार कितें काय हो मागण्या कितें घडटा काय हो मागण्या वरवीं कितें आमकां मेळटा काय बाबड्यानो मागणें म्हळ्यार एक डायलॉग एक उलोवप बाबड्यानो जशें कोणी आमी जरी आमी कोणाचे आमचे इश्ट आसात इश्टीण आसात इश्टा लागीं आमचे संबंद आमी दवरतले जाल्यार तांचे मुळे आमची इश्टागूट बरी सांबाळटली जाल्यार आमी जायते फावटी एकामेका लागीं उजलयता फुडें आमी एका जाग्यार घुडी मेळटा घुडी आमी एकामेकाक हे भाशेन घुडी मेळना जाल्यार आमी फोनाचेर आमी कॉन्टेक्ट दवरता एकामेकाक जायतो वेळ उलयता आनी भाशेन आमच्या उलोवपांतल्यान हे इश्टागुडीचे बांदपाचे संबंद आमी दवरता बाबड्यानो मागणें जावन आसा हे भाशेन एक डायलॉग एक उलोवप जे आमचे आनी देवा मदीं आनी बाबड्यानो हे उलोवपांत एक भाशेन देव आमचे लागीं हो आपलो मोगाचो संबंद एक भाशेन आमचे सवें तो दवरूंक करता बाबड्यानो जेन्ना मागण्याक आमी वेळ दिता मागण्यान आमी देवा लागीं आमी लोक वचता हो संबंद एक भाशेन मोगाचो उदीक आमी थिरायता मागण्यार आयच्या पयले वाचपान आमी आयकलां कशे तरेन अब्राहम देवा लागीं उलयता आनी देवा लागीं एक भाशेन मागता तो विचारता अशें येयल्यार तूं तांकां आसतलोय सांबाळटलोय आनी बाबड्यानो ह्या उलोवपांतल्यान एक भाशेन देव कितलो बोगाळ दयाळ ते एक भाशेन आमकां दाखोवं जाता थोड्याशा बऱ्यांक लागून देव सगळ्यांक सांबाळटलो आनी बरेपण दितलो हे देवाचे दयाळ काळीज उगडापी केलें जाल्लें आमी पळयता बाबड्यानो मागण्यांतल्यान एक भाशेन लोन देवा सोबे हो संबंद सांबाळूंक आमी वावरी दुसरे स्वादेर आमकां बागेन पावलो जशें आपल्या उरपांतल्यान म्हणून सांगता आमी सगलो गोत मागणें करचें तामून आसतना आमी मागणें करूंक जाय आनी बाबड्यानो आमचे मागणें एके भाशेन थीरपणान जावची गरज वी आर पर्सिवियर इन आवर प्रेयर लायफ आनीच आयच्या वर्तमानान हो तेका आमकां सांगला ती आमी पळयता हो इश्ट आपल्या इश्टा लागीं एके भाशेन गोरजेक लागून मागूंक वेता आनी बाबड्यानो तो म्हणटा हांव न्हिदला म्हाका डिस्टर्ब करिनाका म्हजी भुरगीं आमी न्हिदल्या आमकां डिस्टर्ब करिनाका पूण हो इश्ट दारार मारीत रावता ताका उलयत रावता आनी म्हणटा आनी उपरांत म्हणटा मोगाक लागून न्हय तरी ह्या इश्टाचे अंदाक लागून हो इश्ट उबारून गोर आसतें ताका फावो करता बाबड्यानो आमचो देव काल आमी जें कितें मागता तें आमकां दिवंक एके भाशेन आपलें उद्धारपण तो सदांच अब्राहम मागलें ताणें देवा लागीं ही विनंती केली आनी देवान ताची मागणी आयकली
ताका फावो ते मेळूंक एके भाशेन ताका आनीक हे वरवीं देवाचे बरे आपलें बरेंपण ताजे वरवीं ताणें गुडापे केलें. भणी भावनो, आमी थांबून आसतना मागणें करूंक आमी गरज. म्हणजे दर दिसाक दर वेळार दर घडींतल्यान आमचे दिसा दिसपट्टे चालत्या जिवितान एक एक पावलान आमी देवाचो यास करून देवाचें बरेंपण घडोवन देवाच्या सांगातान आमी करूंक चलूंक आमी वावरूंक जाय. हेंच आमच्या जिविताचें मागणें. आयच्या शिव वर्तमानान जेजू काय बरें बेजून सांगता, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां तें गावतलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. ह्या मनशान हे भाशेन हें करून दारार तो मारीत रावलो, ताणें एके भाशेन तो मागत रावलो आनी आपली गरज त्या इश्टान ताका मेळोशी केली. भावण्यांनो, आमच्या दिसा दिसपट्यान एक भाशेन हेंच घडूंक जाय. आमी मागत रावुया, आमी सोदीत रावुया, जे बरेंपण देव आमकां दिवंक जाता तें आमी दीत रावुया आनीक देवाच्या दारार आमी मारीत रावुया. देव आमकां आमची मागणी फावो करतलो. तिसरे सुवातेर बाबड्यानो, जे आमी मागता ताचो इनाम देव आमकां सगल्यांक फावो करता. भगवंत आगोस्तीन अशें म्हणटालो, जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना देव आमचे लागीं उलयता आनी जेन्ना आमी मागणी करता तेन्ना आमच्या मागण्याक देव आपलो जबाब दिता. बरे बाबू न्हू, हें आमी पळयता. देव आमकां एके भाशेन आपल्या बरेपणान आपल्या मोगान सगळें आमकां फावो करता. पूण जायते फावटी कडेन आमच्या मनांत असले विचार येतात जेन्ना आमी मागलोलें आमकां मेळोना. जडे आमी देवा लागीं जायते फावटी म्हणटा जायतें मागलें, हें आमकां घडूंक जाय आसलें, हें आमकां मेळूंक जाय आसलें, तें आमकां मेळूंक ना. देव खंय आसा काय? देव म्हजें मागणें आयकना काय? देवाक म्हजें पडलेलें आसा काय? बाबड्यानो, जायते फावटी असले प्रश्न घडये आमच्या मनांत रावतात. बाबड्यानो, देव आमकां केन्नाच सोडिना, वो देव आमकां मागलोलें दिना आसतना केन्नाच रावना. पूण कितें आमकां दिता काय? जें कितें उदीक म्हत्वाचें बरें आनी गरजेचें तें आमच्या जिवितांत फावो करता. आयचे प्रमाणान आमकां देखावे दिल्यात भुरग्याचे. आमी सादो एक उदाहरण घेवया. बाबड्यानो, ल्हान बरें भुरगें तुमचे आवय कुजनान काम करतना तुमचे सोशी येता आनी एक सुरी आपल्या लागीं मागता, तुमी ताका दितल्यात काय? दिवचे ना. कित्याक हाचे वरवीं ह्या भुरग्याक वायट जातलें हें तुमकां खबर आसा. ताचो उपयोग करूंक ताका गरज ना. जेन्ना ते उपयोग करूंक शिकतले तेन्ना ती सुरी तुमी ताच्या हातान दितल्यात. पूण त्या वेळार घोडे जेन्ना सुरी मागता तेन्ना घोडे ताका लागींसार कितें जें बरें आसा, घोडे एक आपोल आसा, फ्रूट आसा, तो घोडे कातरून घोडे ताच्या हातान घालतले. कित्याक तो ताका तो ताच्या पोशणाक वा ताच्या बरेपणाक एके भाशेन फायद्याचो म्हूण तुमी जाणात. बाबड्यानो, आमचो देव हेंच आमकां करता. जें कितें आमकां म्हत्वाचें गरजेचें, जें उदीक आमच्या जिवितांत बरें, जे घडयेर आमकां तें फावो त्या वेळार ते घडयेर तो आमकां मागता तें आमकां फावो करता आनी ताचे येवजणे प्रमाणे ताच्या बरेपणान तें आमकां दिता. तरेच आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेवंक आयज ह्या देवाचें बरेपण आमच्या जिवितांत आमी ओळखुया आनी ताचें राज ह्या बांदूंक आमी आमचीं पावलां रोवंक आमी देवाच्या संबंदान दोन दिसा वाडोवंक, देवाच्या संबंदान आमी थीर रावन देव दिता तें बरेपण आमच्या जिवितांत घेवन आमी अदीक बरेपणान जिवंक वावरुया. हेंच करूंक आमकां केरीत करपा आनी बोल दिवून हे भेटेंत मागुया. सगळे आमी उबी रावुया आनी वेळार आमचो भावार्थ सगळे आमी सांगातान आनी एका स्थळ्यान उच्चारुया. सतमंता देवाक, सर पदवीदार बापाक, सर्गान पृथ्वीच्या विस्ताराक पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो,
Onsplataka taniko susle, taka kusa surlo, tomeno taka likipilo, tomele de deolo, Tisztelettel kanonatról solo, szorgát szorló, szorpodvidá deva pacsa, iszolkoszna. Tuite anjueni meneci munsbikoru getolo, sot manda bovitatmen, katolik bovisobe, boktat soektar, patkacsim boksoni, ulicsen John Sasnaचे शिबीर. आमेन. आनी बाबार्थान बेडार आमचे जोण एकल्याची गरज तेच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी पवित्र आत्मो उगडापी कोत्ता ती भावार्थ्याची स्वता अदीक नेटान आनी खोल समजिकायेन क्रिस्ती भावार्थ्यांक शिकोवन आधुनीक काळाच्या पलक्यापणांतली आमकां राखून सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारभार चलयतल्यांनी समाजान जाणट्यांक मानाचें जिवीत जिवंक सगळो आदार दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी जाणट्यांक आमच्या घराब्यान आनी समाजान तांच्या आपोवण्यांक जिवंक गरज तो आदार दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या गोंयांत देशान आनी संवसाराक परत अदीक वेगान चिपडटल्या महामारीक लागून निराशीपणान दुकान आनी वेगवेगळ्या आडकोल्यांनी मनीसकूळ फाफसता. ही पिडा बेगूनच सोंपूंक देवा लागीं मागुया. बोधवार बाप्पा आमची किरीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणांनी आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया. गायनाचो अंक C24 मातेचें भांगार करून. मातेचें भांगार करून Soktai tu eka sutra Mati dulam chechine Bangar korpo vitatmya Doyal baba Bukti pada Kirkololkya Civitaci Duka Bokta Amce Vordan Duka Bokta Amce Vordan Oyal Bapa Bokti Pada Ikol
म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वोमता ती तुवें मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारे चौधरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले आत विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापी केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायत आहा. Barbarazo sorvespor tu, solarizo sol, olla tuja voi popa, usorgi tu casoi sol, 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 sorvespor Nauri, Yedata Kazoi Zoi, Usorgi Tu Kazoi Zoi, 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 Zoi. बाबा रस्न पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कुश्ट मरण सुखबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तीच पुरी शेवण जादूस ताणें काळच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळच. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोनी मेळच्याक तुमचे पासूत आनी सोमेस मनशां पासूत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोडात. Baba, that's so good for good to hear. Sonia Jesu, ami waundo kata, ani ekasite pieta. Ite pauci tu, wai mawani
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडांनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेळ्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुडीत मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या विधी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगळ्या ह्या भावा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. युनिवर्सिटीचें बलिदान मेळिता जेनिफरीच तुजो तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. वाडदीस समारंभ था साबिना फेर्नांडीस, कायला फेर्नांडीस, फातिमा फेर्नांडीस, Angelin Dekunda, Miguel de Souza, Valenkini de Souza, Lawson Fernandes आणि रॉजर फेर्नांडीस तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोती बागेन जुजे बाज बागेन फ्रांसीस शाबेर पदवासो बागेन दांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशीता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्याक आमी बरमशेन अंतरेकता. तर आमकां तुज्यो दार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुडोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणाक समेची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शिवंक वेताना आमी गायन करुया गायनाचो अंक D47 जोय प्रिती मोग वसता. एकठांय केल्यार एकचिता आमकां जेसूच्या मोगान जेसू आमचे दादोसपण आनंद आनी व्हडलेपण एकठांय केल्यार एकचिता आमकां जेसूच्या मोगान जेसू आमचे दादोसपण आनंद आनी व्हडलेपण सोय प्रिती मोग वसता तुय देवाचेर आसा सोय प्रिती मोग तुय देवाचेर आसा सोय प्रिती मोग वसता तुय देवाचेर आसा सोय प्रिती मोग तुय देवाचेर आसा शिव्या देवाची बिरां ताचो मोग आमच्या काळजान तोरकोऱ्या मोनान करची प्रिती एकामेकाची शिव्या देवाची बिरां ताचो मोग आमच्या काळजान तोरकोऱ्या मोनान करची प्रिती एकामेकाची सोय प्रिती मोग वसता तुय देवाचेर आसा सोय प्रिती मोग तुय देवाचेर आसा सोय प्रिती मोग वसता तुय देवाचेर आसा सोय प्रिती मोग तुय देवाचेर आसा सोर एकठांय आमी जाल्या दोन मनाची आसना सगळीं विवादां बोंदी जेसूक मोदी आसून दी सगळीं विवादां बोंदी जेसूक मोदी आसून दी सोय प्रिती मोग वसता तुय देवाचेर आसा सोय प्रिती मोग तुय देवाचेर आसा सोय प्रिती मोग वसता तुय देवाचेर आसा
प्रार्थया. सर्गीचे बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कोश्टा मनाच्या उडग्यासाक उतरा वर्थ मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळचें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं. मातशें बसूया. आयची मिसाची मांडावळ केल्या संत लॉरेन्स समुदाय तांकां आमचे दिनवास. येता त्या सोनवाराक मिस करूंक मदलो वाडो समुदाय आनी आयताराक बाटीर समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 14,940 रुपया. ह्या सुमारान इगोजे खातीर डोनेशन दिवन आदार केला एक बरो मागपी 7,000 रुपया. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या जनरेटरा खातीर आमी तुमकां विनंती केल्ली. ह्या सुमारान आदार दिला मानुएल फेर्नांडीस विठ्ठलदास 10,000 रुपया. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान हाचेर कितें आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. तशेंच तुमच्या उदारपणाक आमी थोडी उलो करता. दारपणान गोश्टेन फुडल्या पाकळी दिवन ह्या आमच्या जनरेटरा खातीर तुमचो आदार उदारपणान तुमी दितल्यात म्हूण आमी रावता. तरणाट्यांक जमात सांगलेली आयताराक जमात आसची ना. उपरांत केन्ना ती आमी तुमकां कळयतल्या. सोमारा दीस 25 सकाळी मिस इनासियो फेर्नांडीस हाचे पयल्या वर्साचो उडगास. आमी खेरीतपणी देव बरें करूं म्हणटा आनी दिन वाचता भाव गॅस्पर आनी भयण मारिया हांकां जाणी आमकां सगळे भाशेन आमचे जे उदकाचे पावळीचे प्रश्न आसले सगळे गोजेक तशेंच आमच्या घराचे वाटेन सगळे ते स्टाबे करूंक करून घेवन आमकां आदार दिलो देखून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर कितें आशिर्वाद घालचो. आशिर्वाद घेवंक उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक F23. वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. कोतोल्यांक वचुया. दुस्मानांक वेग मारुया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया. एकालीस मनांत चलया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. तशेंच 30 तारखेर सोनवारा दीस रोमाल्द सिमोईस हाचे पयल्या वर्साचो उडगास पयल्या वर्साचे मीस सकाळी 7 वाजता.